पूण पळयात कोणाक ताणें आपयलो पळय तो, जाका वायटो वो म्हणटात मनीस, तसल्या मनशाक ताणें आपयलो आनी ताचें जिवीत सगळेंच बदलून कृपेच्या आदारान घडोवन आयलें. आनी माथेवान हें शुभ वर्तमान पर्यंत बरोवन दवरलेलें आसा. जेजूचो अणभव कशे भाशेन ताका घडलो पळय तो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां सांगलां आमी तेच भाशेन जेजू आमचे बरोबर आसा म्हणटच भेदभाव करूंक फावना. हो काळो गोरो मागीर दुसरे भेदभाव आसात, जाती काती भेदभाव आसात, गोरे भायले पोरके, हांगसर आमी घांटी बांटी म्हणटात, असले सगळे आमचे मदें चलता. पूण आमी सगळीं देवाची भुरगीं न्हय. तो ते भाशेन आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते करून जेजू जे आमकां शिकयता ताचे शिकवणी प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक आमी आयज मागणें करया. आमी पळयल्यां कशे भाशेन आदल्या काळार पर्यंत जी कोण जेजू सगळें रुजून रावतालीं ती वायटोव्या मनशांक खूब मदत करतालीं आपल्या मागण्यांतल्यान, उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान. एलिझाबेथ पोर्तुगालची आमी पळयलां कशे भाशेन तिणें आपल्या घरकाराक, भुरग्यांक आनी हेरांक कशे भाशेन मदत केली पळय ती. तर हेच भाशेन देवाचे कृपेच्या आदारान जेजूच्या सांगाता सगळें करूंक आमी आतां देवा कडेन मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशे वटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें दवरया आनी हे परी जेजूच्या सांगाता आमचो वेळ सारून ताका आमी आमचें सगळेंच जिवीत भेटोवया. आमेन.